नमस्कार. सडेतोड नायक केरवणीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. कला अकादमी हालींच सुरू जाल्या म्हळ्यार ताचें उक्तावण जालां आनी जवळ जवळ 3 वर्सां ही एक आयकॉनीक बिल्डींग बंद आशिल्ली. आयकॉनीक इतल्या खातीर म्हणटा कारण कला अकादमी सारकी सुवात, ताका कला घर म्हणया, कलाकारांचे हक्काचें घर 3 वर्सां बंद उरप आनी पणजे सारक्या गोंयच्या राजधानीच्या शारांत एक अशे तरेचें जे आयकॉनीक ताका आमी एक प्रकल्प म्हणुया तो बंद उरलो. नाटकां जाली नात, थंय वेगवेगळे प्रयोग जाताले, संगिता पासून नाटका पासून ते कलेचे वेगवेगळे मळार थंय वेगवेगळे प्रयोग जाताले, एक्सपेरिमेंट जाताले. आनी ताजे परस म्हत्वाचें हें फक्त एक बिल्डींग नाशिल्ली किंवा फक्त एक स्टेज नाशिल्ली, जाल्यार ती कलाकारांक मेळपाची, सुसंवाद सादपाची, वाद करपाची, थंय नवें कितें घडोवपाची ती एक सुवात जावन पडिल्ली. अशे वेळार 3 वर्सां बंद जावन एक आतां ताचें नूतनीकरण जालां. चार्ल्स कोरियान कांय मागण्यो केल्ल्यो, ताका पाळो दिलो काय ना, कलाकारांक थंय हक्काची सुवात हाजे फुडेंय मेळटली काय ना, कलाकारांक बसून चर्चा करपाक, वाद करपाक, सुसंवाद सोदपाक थंय परत थंय पयलीं भशेन एक मेकळी सुवात, एक मुक्तांगण टायप सुवात आसतली काय ना, अशे तरेची चर्चा आसा. आनी आमी ह्या विशयाचेर आज चर्चा करतात. 2 मानेस्त आमचे बरे आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा ज्ञानेश मोगे, जे आमचे आर्ट एडिटर म्हणूं येता गोमंतकाचे, आमचे रंगदेखणी हे पान ते पळयतात आनी एक स्वता नाट्य दिग्दर्शक कला क्षेत्रांत खूब गंभीरपणान काम करतात. आमचे मदीं आसा आनंद मासूर सर. आनंद मासूर चौगुले कॉलेजींत शिकयताले, हालींच निवृत्त जाल्यात, पूण ते ताजे परस ताची एक वेगळी वळख आसा. ते नाट्य दिग्दर्शक, कला प्रेमी, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भितर नाट्याच्या आनी कलेचें काम करतात आनी कला नाट्य समिक्षक अशी तांची हांव वळख करून दिता. सगळ्यांत पयलीं हांव ज्ञानेश तुजे कडेन येता. आमी फाटले 2 दीस जाले हाचेर चर्चा करतात. कला अकादमी उक्तावण जावप म्हळ्यार कितें? आमी खरें म्हणजे कला अकादमी ती बिल्डींग, एक बिल्डींग होच भाग पळयतात, पण त्याच बरोबर कला अकादमी थंय प्रशासन आसा, थंय मागीर कला अकादमी एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन सुद्दां आसा, ती त्या शिवाय कार्यक्रम ऑर्गनायज करपी एक बॉडी आसा. अशे वेगवेगळ्या लेवलीचेर ती काम करता. आतां जेन्ना आमी कला अकादमी म्हणटात, ही बिल्डींग उलयतात, तेज्या बद्दल उलयता तेन्ना ही बिल्डींग 3 वर्सां बंद आसली. म्हणजे ती ढासळपाक सुरवात जाल्ली. एक भाग तर जो आतां सारकोच ढासळलेलो आसा, तो ढासळपाक सुरवात जाल्ली. पण हे जे कला अकादमीचे बाकीचे विभाग आसा, प्रशासनीक आनी बाकीचे कार्यक्रमा संबंधीचे, हे ढासळपाची सुरवात खूब पयलीं जाल्ली. ही खूब पयलीं जाल्ली. कला अकादमी प्रतिकात्मक रित्या ढासळ्ळी अशी म्हाका ते म्हणजे किंवा ती बंद पडली अशें म्हाका तेन्नाय दिसलेलें. कित्याक ही प्रक्रिया खरें म्हणजे हांव स्पश्टपणे उलोवंक सोदतां की प्रताप सिंग राणे जेन्ना कला अकादमींतल्यान भायर सरले तेन्ना पासूनच सुरू जाली अशें म्हाजें स्पश्ट मत आसा. म्हाजेच न्हू तर बऱ्याच जाणांचें सरकारी लेवलीचेर मत आसा, सगळ्यांचें मत आसा. उलोवन कोण दाखयना, पण हें आसा. आनी हें कोणें तरी उलोवपाची गरज आसा, कारण निमाणे कलाकार जर उलयले नात आनी कोण उलयतले? आनंद मासूर सर, तुवें ज्ञानेशाचें म्हाकाय तेच दिसता तेजें म्हणणें जें आसा की आतां एक बिल्डींग ढासळ्ळी प्रतिकात्मक, ते ताणें म्हणलें तशें. म्हाकाय तशेंच दिसता. कित्याक जाणा, शेवटी कला अकादमी बिल्डींग जाली, ते प्रशासन जें आसा म्हणल्यार थंय काम करपी लोक आसा, म्हाका दिसता ते फक्त एक खंय तरी काम करता इतलेंच येता ते कितलेशे लोक. पयलीं तशें नाशिल्लें. म्हळ्यार एक कलाकार गेलो, एक कला पांगड गेलो थंय आनी म्हणपाक लागले की बा आमकां एक मातशी एक सुवात दियात, उक्त्यार जाता आमकां, आमी हांगा प्रॅक्टीस करताले, कितें वाचताले, हें करताले, मातशें लेट जावं कळ्ळें, आमी सगळे लेट फ्री जाता. थंय जातालीं पयलीं थंय कितलेशे जागो आशिल्ल्यो जंय कितलेशे लोक येताले थंय आनी नाटकाची प्रॅक्टीस जावं, संगीताची जावं, नाजाल्यार डान्स करताले कितलीशीं भुरगीं येवन थंय प्रॅक्टीस करताले. म्हणजे अशें बेश्टे नाचप अशें न्ही. पूण एकदां कितें जाता, तुमी थंय जे मनीस बसयता ते रंग करपा खातीर, म्हळ्यार कला अकादमीशी रंग करपा जाय, ते लोक जायच अशें ना म्हणना हांव, पण तांणी मातशें पळोवपा जाय की ते ब्युरोक्रेट आसपा ते सरकारी नोकर आसपा जायना सारके. 10 गेले 5 गेले आनी नेमाचेर बोट दवरून अशेंच करपा जाय. थंयच कितें जाय, हो रूल आसा, हे हांगा अशें बरयलां, आय वील नॉट गो बियॉन्ड धीस, इतलेंच म्हाका कळटा. पयलीं तूं थंय बरय ताच्या वांगडा, हे करपाक गरज ना. कितें काम कितें आहा तुमचें की कलेक एक कितें तरी प्रोत्साहन दिवपा जाय. नवे भुरगे आसा. तूं म्हणटा ज्ञानेश हें ब्युरोक्रेटीक जाल्लें कारण न्ही. हांव जाणा प्रताप सिंग राणे आसतनाय कलेचें खातोण जालां म्हणून उदय मोरान एक लेख बरयल्लो
कारण स्वता राणेक कितें कळटा कलेचें अशें म्हणून, पूण एटलिस्ट राणेच्या वेळार तो गरजे भायल्यो गजाली थंय पॉलिटिक्स येवपाक दिनाशिल्ली. इतलें हांव म्हाका आतां हे सगळें जर आढावो घेतलो न्ही इतल्या वर्साचो दिसपाक लागला. ना म्हणजे सादी गजाल म्हणजे आतां आमी म्हणजे थंय रंगमंच पळयता किंवा ओपन एअर फाटल्यान एक जी ओपन एअर आसा थंय ते हे फक्त परफॉर्मिंग स्पेस म्हणून पळयता, पण हिरवळ थंयची सुद्धा म्हणजे एक प्रकारे परफॉर्मिंग स्पेस आसली थंय आमी पळयला. म्हणजे थंय ब्लॅक बॉक्स हे मुळानूच स्टुडिओ स्टुडिओ तो, पण थंय थिएटर फॅकल्टी जाली आनी थंय नाटकां सुरू जाली. म्हणजे हो सुद्धा परफॉर्मिंग स्पेस आसा ही जाणीव करून दिवपी कोण तरी असले तेन्ना, आणि त्याचो खूप बऱ्या तरेन उपयोग जालो आणि आनंदान करताले. म्हणजे पण जेन्ना की आज कांय कार्यक्रम ना, आज भितर सरपाची गरज ना, हे म्हणजे कला अकादमीची गेट बंद अशें जेन्ना वातावरण सुरू जालें तेन्ना कला आणि अकादमी कला आंग लिपोवन कोनशाक वचून मिली दिवपा खातीर म्हणटा हांव, कितें अशें आसता न्ही. आतां आयज देवूळ बंद, देव तुमकां पळोवपाक मेळना तशें अरे आणि ना म्हणजे आणि तेन्ना तेंच्यांनी निमित्त कितें सांगलें की ना हांगा कितें वायट गजाली घडटा, पण म्हाज्या म्हणजे इतक्या वर्साच्या अनुभवान हांव एक सांगू शकता की खंयचीच वायट गजाल म्हणजे प्रॉमिनंटली ही वायट गजाल थंय घडल्या अशें जावंक ना. उलट म्हाका सदांच दिसतालें की लोक हांगा थंय बसून आपलो टायम म्हणजे विचार बसून कितें तरी हातान बाटली घेवन बसच्या पेक्षा ज्ञानेश म्हणटा सामकें खरें आं. थंय केन्ना वायट दिसपा सारकें केन्नाच कांय झगडी जाली आसतली, कलेचे संवाद तो. पूण ज्ञानेश म्हणटा तेन्ना एक बरो एक विचार आयलो तो मुखार, तो असो की कला अकादमी हें चळवळीचें केंद्र आसचें. जावपा जाय, पूण कलेची चळवळी पेक्षा हांव कितें म्हणटा थंय तेन्ना पयलीं कितलेशे कलाकार गोंयचे म्हणटा हांव, फक्त पणजीचे न्ही. आतां म्हाकाच याद आहा, हांव पयलीं जेन्ना हांगा आयलो तेन्ना पणजे कला अकादमी विजीट करून 2 दीस तरी प्रत्येक विका भितर येतालोच, कोण तरी मेळटाले थंय सारकें एक्झॅक्टली. आणि कितें तरी चालू आसतालें, कितें जावन बसलो, कितें चल्लां तुमचें विचारलें. तुवें न्ही पुणे पळयलां, मुंबय पळयलां, कला क्षेत्र थंयचें कितें वायब्रंट कितें वातावरण आसतालें न्ही. पुण्यान बिण्यान सामकी पयलीं आसतालें सामकें वायब्रंट आसतालें पळय. मुंबय तर सामकें वायब्रंट, तशेंच वेवसायीक दुसऱ्या अर्दान प्रायोगीक अशे तरेचें वातावरण गोंयान थंय आसतालें पयलीं आसतालें खंय कला अकादमीन. आनी आतां म्हाका खबर ना ज्ञानेश रिपर्टरी चालू आसा ना बंद. अश्यो अनेक दुर्दैवाच्यो गजाली आसा ज्यो एका फाटल्यान एक बंद पडत गेल्यो आनी तेजें दुख्ख कोणाकूच जावंक ना. तेजें दुख्ख कोणा आणि म्हणजे क्लायमॅक्स बिल्डींग पडत बसलो तेजें दुख्ख कोणाक जावंक ना. जर विचार करीत बसले की हळहळ्ळे पण अशें केन्ना जावंक ना. म्हणजे जे छातीक अशें आणि खरें म्हणजे मागीर हो विचार करपा सारको म्हणजे हो संबंध 3 वर्साचो काळ समजा आमच्या आयुश्यान जर हें ना जाल्यार कांय जावं शकना. म्हणजे अशें कांय ताचो फरक पडना असोच ताचो अर्थ जालो ना. पूण ज्ञानेश म्हाका एक सांग, आमी सदां म्हणटा मरे कलाकार खंयच्याय देशान भितर न्ही पॉलिटिकल किंवा संघर्शाच्यो चळवळी दोग जाणूच करतात. एक विद्यार्थी आनी दुसरे कलाकार पेटून उठतात, रस्त्यार येतात, पॉलिटिक्स धरून ते सामाजीक वेगवेगळ्या वातावरणात. म्हणजे कलाकार गोंयान भितर असो न्हिदून कित्याक रावलो? कला अकादमी जर हें वायब्रंट चळवळीचें केंद्र जर आशिल्लें तें निस्तेज जावपाक जबाबदार कोण? मुळानूच म्हणजे कला म्हणजे जी चळवळ आसा चळवळे भुरगे ते वेगळे आसता. ते कलाकार असू शकता पण प्रत्येक कलाकार चळवळे असतो अशें नासता. आणि दुसरें म्हणजे आमी म्हणजे जवळ जवळ 99% कलाकार गोंयचे आहा पोपटपंची करपी कलाकार. हें हांव स्पश्ट सांगता. म्हणजे आपूण जर स्वता जावन कितें क्रिएट केल्लें अशें अपवादानूच आसा. आणि म्हणजे खंयचेच कलाकार म्हणजे जे आमी कलाकार म्हणटा नाटकान आसूनी नृत्य संगीत आज आतां कितकीशीं वर्सां कॉलेज आसात म्युझिकाचे पण असो नॅशनल लेवलचो म्युझिक आर्टिस्ट कोण तयार जायना. थिएटर फॅकल्टी आसली नॅशनल लेवलचो कोणूच तयार जायना. कित्याक की विचाराचो जो भाग जो आसपाक जाय जो मुळानूच भितर एक चळवळी कित्याक काय विचारला तूं कार्य का म्हणून विचार हो जो मासूर सर तुवें देशांतल्या चळवळी कडेन तुजें लक्ष आसता. हो चळवळीक पळय कला चळवळ म्हणटाना फक्त झगडपाचें म्हणना. नाटकांतल्या चळवळींतल्यान बरी नाटकां तयार जावप. ह्या कला चळवळीन गोंय फाटीं पडटा किंवा फाटीं पडिल्लें ताणें तशें विचार एक ताजे फाटल्यान. फॉर एग्जाम्पल घाशीराम कोतवाल हे नाटकान एक बदल हाडपी नाटक घडलें ताचे फाटल्यान एक विचार आयलो. सो अशे तरेचे
क्रांतिकारी बदल घडोवपी कला क्षेत्र गोंयचें नाशिल्लें. हांव म्हणटा हांव एक शिक्षक म्हणून उलयता हय. की म्हाका दिसता अशें आमी एज अ टिचर आमच्या कडल्यान आमी कितें कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. कितें जालां आमी वेन वी टीच म्हणजे स्कूल आसूं कॉलेज आसूं आमी तितलेच ते आसा तितलेच शिकोवपाचें पाठ्यक्रमांतल्यान एक त्याच्या शिकयल्यार गरज ना. पलीकडे वचून कितें सांगपाचें हें आमच्या कडल्यान जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक एक ग्रॅज्युएट जावन भुरगो जर भायर पडटा जाल्यार ताचो स्वताचो एक स्वतंत्र विचार आसूं जाय. सामकें खरें. आणि हो स्वतंत्र विचार घेऊन जेन्ना तो भायर वता तेन्ना ताका समाजात कितें घडटा कितें घडना कितें घडपाक जाय कितें घडपाक जायना हेचो फरक करपाक मेळटा ताका आणि मागीर तो ताका रियॅक्ट जावंक शकता. व्यक्ती जाता बरोबर आणि तो Exactly. तरुण आसता आनी तो रियॅक्ट जाताच. बरोबर. पण जर आमी एज अ टीचर आतां टीचर म्हणून हांव संपूर्ण जबाबदारी घेवपाक तयार आहा एज अ पर्सन. पण तशेंच आमी एक जाणटे म्हणुया तांकां एक 40-50 वर्साचे जे लोक आसा जे काम करता हातूंत त्यांनी चड काय अशें केलें अशें म्हाका दिसना चडशा लोकांनी. बाबा हो विचार आसा चला या अशें अशें कितें करुया बरें तांकां पाठिंबा दिवपा खातीर एक समाजान कितें तरी तयारी जाय ती ना. मडगांव न्ही एका तेंपार सांस्कृतीक केंद्र केंद्र आशिल्लें. पळय सांस्कृतीक केंद्र पणजे न्ही मडगांव हय. पण मागीर कला अकादमी वाडपाक लागले तशी हळूहळू कमी ते जालें. केंद्रबिंदू पणजे आयलो. हय, हय. सो मडगांव सद्या कितें घडटा अशें मडगांव म्हाका दिसता आतां कारण पळय मडगांव विद्यानिकेतन आसा एका अर्दान रवींद्र भवन आयलें. रवींद्र भवन हय, आयलें. हय, हय. सो थंय एक वायब्रंट एटमॉस्फियर जावपाक जाय. दोन म्हाका दिसता अशें की एक मोर यू कॅन टेल की अशें की पळय आतां भाशेचो प्रश्न चडसो येता अशें म्हाका दिसता. वाचन जो आसा आतां पळय आमच्या गोंयांत कितेंय म्हूण तूं 5वी पर्यंत तुजे खंयच्याय मिडियम आसता तूं पण 5वी नंतर तूं इंग्लीश वता हय जालें म्हटल्यार तुका जे स्थान भाशावाद हाडना. आनी भाशावाद म्हणत ना हांव म्हणटा की हाजे फाटल्यान तूं म्हणटा भाशीक थोडे द्वंद्व त्रास आसात भुरग्यांक पण हाजे फाटल्यान राजकारण ना. कारण ह्यो सगळ्यो संस्था राजकारणान ताब्यान घेतल्यात. ज्ञानेश एकदम म्हणजे एकदम पण आणि 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 त्यांचे अरे रवींद्र भवनान कोण काय म्हणून राजकारण तुझे कडेन जर राजकीय वशील ना जाल्यार तूं रवींद्र भवनाचेर येवंकूच शकना. कला अकादमीची कमिटी कोण घडयता काय म्हणल्यार राजकारणीच घडयतात. इफी आसा गोंयांत भितर इफीचेर कोण येता तांकां सिनेमा संदर्भात कांयच खबर ना. ना तुम्ही म्हणजे थंय रावा पण सल्लागार तरी असे घेया की जे आर्टान जे प्रत्यक्ष काम करता आणि त्याचे ऐका तेंय जायना म्हणजे ते तर अजिबात जायना. म्हणजे थंय तुम्ही ओके बरें आसा की म्हणजे राजकारणी म्हणून तुम्ही थंय आसा पण आता इवन प्रताप सिंग राणेचे एक्झाम्पल दिला असलो तो पण त्याच्या सल्लागारांची नावाच पळय बरें सारकें सारकें खरें म्हणजे एका पेक्षा एक आणि आता म्हणजे आता तशें जायना. दुर्दैवाची परिस्थिती बरोबर. सो हे सगळे रिफ्लेक्शन आसाच. ज्ञानेश म्हाका सांग म्हाका तुजे कडल्यान समजून घेवपाक कला अकादमीचें आतां कितें बदलल्या नूतनीकरण केलां दुरुस्ती केल्या तूं वचून पळयल्या ना हांव पर्सनली वचूंक ना. तुका नाटकांतलो एक येदो व्हडलो माहीर मनीस तो म्हाका पर्सनली म्हणजे खरेंच सांगता हांव म्हणजे थंयच्यान वयताना सुद्दां तेवटेन मान वळोवपाची सुद्दां म्हाजी म्हणजे इतको म्हणजे हताशा आयिल्ली आसा की म्हणजे एक वेळ म्हाका ती म्हाजी दिसताली पण आतां ती खंयच्याच लेवलीचेर म्हाका म्हाजी दिसना. म्हणजे पर्सनली ती म्हाका म्हाजी दिसपाक जाय अशें ना पण प्रत्येक कलाकाराक आपले कितें आनी कोणाकच दिसना. म्हाज्या बरोबर इतके म्हाजे फ्रेंड आसा जे नाटकांनी आसात म्हणजे मुख्यतः नाटकांनी तांकां सुद्दां कांय दिसना आसूं म्हणजे अशेंच चल्लां. आणि सगळ्यान म्हणजे गजाल म्हणजे ज्यांचो संबंध आसा ती बांदपाचे कडेन किंवा तांकां दिसता बेस्ट चल्लां कित्याक कोण काय उलयना हे सगळे. ज्ञानेश म्हाका एक सांग आतां 3 वर्सां बंद उरतकीर जेन्ना कला अकादमी सुरू जाता धाम जावपाक आशिल्लो मरे. खरें म्हणजे हे उत्साहाचें वातावरण तयार जावंक जाय आसलें एक वेगळा आणि तेज्या खातीर सगळ्यांक इन्वॉल्वमेंट करून घेवपाचें. पण दुर्दैवान ज्यांच्या कोणी ऑर्गनायज केलं खुद्द कला अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांक सुद्धा खबर ना की चालू झालं खुद्द कला ही दुर्दैवाची परिस्थिती आसा तेन्ना जेन्ना तांकांच खबर ना कितें म्हणजे आज कला अकादमीच्या म्हणजे सुरू जाता जाल्यार आर्टिस्टांक निमंत्रण सुद्दां ना. तांकां खबर नाशिल्लें म्हाका दिसता की केन्ना जातले कितें जातले कशें भायर रिजल्ट अजून पर्यंत 10 डेडलायनी दिल्ल्यो आज सुरू जाता जायना फाल्यां सुरू अशें करून पाहिजे पण ते निर्शेले आसता. म्हणजे ज्या तरेन सुरू म्हणजे ती केन्नाय फुगटी पेटना ठूस ठूस करून पेटत रावली आनी केन्ना तेची मजा गेल्ली आसता म्हणजे तशें जाली म्हणजे आणि फक्त
जे म्हणजे उद्घाटना दिसता ज्यांचो प्रोग्राम आसलो तांकांच ठामपणे खबर असले आणि ते बी रिहर्सल करताले दिसता तांकांच खबर असले जातली म्हणून आणि पूण एक सांग म्हाका रियल उद्घाटन तें कितें जालें कल्चरल प्रोग्राम कितें जालें नाटक जालें न्हू आपले खंयचे हे आपले रायगडाला जेव्हा झालं ना ना म्हणजे ते पहिले आयल्ले ना, ते? गोविंद गावडे ज्या नाटकात काम करत ते कुठलं ते नाटक आलं हा ते नाटक रायगडावर जागे शिवाजीच्या ना, खंयचें ना, नाटक ना, जालें अच्छा. आसतलें ना आग्र्याहून दख्खन कितें म्हणजे अच्छा, ऐतिहासिक basically. इतिहासीक नाटक आता गेल्या वर्सा जे नाटक महाराष्ट्रात फर्स्ट येयले तेजे एक दबाजान तरी थंयचो एक प्रयोग दवरा लोकांक आपया सारकें. आणि एक अशा तरेचो एक उत्साही वातावरण तयार करा ज्ञानेश म्हणटे खरें कला अकादमी हे नाटक संगीत वेगवेगळ्या क्षेत्राक वायिल्ले एक 7-8 दिसाचो एक महोत्सव जावपाक जाय आशिल्लो हातूंत भितर फक्त पयसो खर्च करिता न्ही 40-50 कोटी खर्च करतात कला अकादमी एक 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 10-15 लाख खर्च करात आनी 8 दिसांचो एक सुवाळो दवरात सगळे कलाकारांक आपयात तांकां मानान भितर व्हरून दाखयात ना पण आता कितें जाता तुमी जो प्रोग्राम दवरता थंय आतां गोंयचोच खंयचें तरी नाटक म्हण संगीताचो कसलो कार्यक्रम पण जाता कितें जाणा द ऑर्गनायझर इज पर्सन हू वॉन्ट्स पीपल अरावंड हिम आनी त्या समोर अशे खूब हजारान पब्लीक बशिल्ले जाय ताका सो वॉट ही वील डू इज दॅट ही वील ट्राय टू ब्रिंग समबडी त्याचें नांव आसा भायलो असो कोण तरी व्हडलो कोण तरी कलाकार हाडलो ते नाटक केले पूण तेय करूना न्ही तशें जाता न्ही दॅट इज ऑल्सो नॉट गूड अकॉर्डिंग टू मी न्ही तें जालें न्ही तो ताजें म्हणणें बरें आसा की बरें तुमकां दिसलें गोंयकाराच संदी दियात गोंयकाराची नाटकां आहात बरी स्पर्धेक प्रायज लोक प्रयोग करतात म्हणजे आणि तांकां म्हणजे चान्स दिया म्हणजे आज अशी नाटकां जी केन्नाच ना जाल्ली आसा इतिहासाचो भाग जाल्लो आसा किंवा अशी एक्टिविटी ज्यो इतिहासाच्यो भाग जाल्ल्यो आसा ह्यो एक्टिविटी आज दिवच्यो काय यंग भुरगे आमचे फुडें येता तांकां एक प्रोत्साहन दिवन फुडें हाडपाक जाय असल्या वेळार बाबा या कला अकादमी आमी व्हडली करया हो एप्रोचीस आसपाक जाय की आणि हो एप्रोच आसपाक जाय असो कितें आमी पळयला हो एप्रोच म्हणजे जेन्ना प्रभू अण्णा बी आसले तेन्ना वचून म्हणजे नाटक सबंद नाटक पळोवपी ह्या लोकांचे एक तरी राजकारणी आज आसा कोण आसा म्हणजे नाटक सुरवाती पासून शेवट हे म्हणजे जस्ट सुरवातीक फूल दिवपाक येतात आणि खंयचोच कार्यक्रम म्हणजे तांकां तांकां कला अकादमी जाय ती फक्त आपलें व्यक्तिगत म्हत्व वाडोवपा खातीर कला अकादमीच न्हू जी आतां वेगवेगळे रवींद्र भवनां बांदपाचें ठरयतात तांकां सगळ्यांक हार्डवेरानूच इंट्रस्ट आसा जितले व्हडले बिल्डींग आनी जितलो चड खर्च तितले तांकां जाय आणि म्हणजे हे सगळे उलयता न्हू आणि लोक उलयतात म्हणजे कमिशनानूच तांकां तेचो फायदो आसा म्हणून हे सगळे लोक उलयतात सो बाकी मागीर कलाकारां कमिशनाच्या बुनयादीचेर गोंयची कला उबी केल्या सरकारान अशी परिस्थिती आसा म्हणजे जर आज पळयलें जाल्यार आणि दुसरें म्हणजे हांव परते म्हणटा की जी कला हांगा निर्माण जाता ती प्रत्येक कलाकार आपल्या बोळसांतले पयशे खर्च करून करता अशें खंयचेच सरकारी अनुदान घेवन सरकार तांकां केन्नाय जागो दिता आपले करपाक स्पर्धा हे करता पण निर्माण जें केलां ते स्वता कलाकारांनीच निर्माण केला. बरें वाक्य उलयता, व्हेरी नायस. सगळें आणि तेच कितें आसा, जर कला जर जिवंत जर गोंयांत दवरल्या कोणी तर ती कलाकारांनी दवरल्या. ह्या बिल्डिंगवाल्यांनी किंवा सरकारी संस्थांनी न्हू, तेंच्यांनी मागीर तेचो फायदो घेवन नरकासूर स्पर्धा जाहीर सुरू केल्या किंवा अशें म्हणजे सगळ्या स्पर्धांक नरकासुराचें स्वरूप आतां हाडलां. गुड पॉयंट, व्हेरी गुड पॉयंट. म्हणजे ही परिस्थिती आसा. सो मासूर सर, ह्या सगळ्या प्रक्रिये कडल्यान आमी भायर कशें सरप? म्हाका एकच दिसता, एक कला अकॅडमी आसूं, खंयचोय येता रवींद्र भवन आसूं, त्यांनी एक वर्साचो एक प्रोग्राम करपा जाय फूल बसून. आनी ज्ञानेश म्हणटा तशें तो जो इन्चार्ज आसतालो तो आसपाक जाय. तो कले भितरलो कोण तरी एक जो कोण तेच्यात इंट्रस्ट घेवन करतात तसो जाय. अशें न्ही की बाबा तो एक आयलो कोण तरी नेमले ताका आनी तो मंत्री आमचो येदो व्हडलो कलाकार मरे गोविंद गावडे, ताका करून न्ही, म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना. त्याने केलें जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम, पण करपा जाय न्ही. ते वर्साचो कार्यक्रम करून तुमी पळा ह्या म्हयन्या हे करूया, ताचो प्रोडक्शन एंड जाय. म्हणल्यार बेश्टे एक कोण तरी वर्कशॉप घेतलो अशें म्हणना हांव. बरोबर. हो प्रोग्राम जातलो, इतले वर्कशॉप जातलो, एक म्हयन्याचो म्हणुया आमी.
बरोबर. एंडाक एक प्रोडक्शन जातले, त्याचे प्रयोग एक 5 रवींद्र भवन आसात तातूंत जातले. हय रे. आणि त्याचेर कोण तरी उलयतालो, त्याच्यात कितें फरक खंयचेय संगीताचे आसूं, नाटक आसूं, डान्स आसूं, खंयचो तरी एक डान्स ड्रामा, इवन आतां स्ट्रीट प्ले म्हणटात, तोय खंय आतां तांकां एक विशय एक तर बरो दिवपा जाय, ते करपा जाता ना अशें न्ही, पण कितें आहा मुळान हे सगळे आसा, म्हणजे हे सगळे आसा एग्जाम्पल प्रोग्राम, पण मुळान सगळ्यान पयलीं एक अशें आसपाक जाय की म्हाका जे कले कडेन संबंदीत आसा हे संस्था तांकां खबर आसपाक जाय की कोण कितें करता, कोण कितें करता हें कोणाकच खबर ना. की फाल्यां समजा मासूर सरान एक बरें नाटक केलें, अरे मासूर नांवाचो एक बरो भुरगो आसा, तो लेखनान ताका हें आसा, तेजो स्पार्क दिसता, तर ताका फुडें कसो हो विचार आसपाक जाय. हो विचार नाच, म्हणजे कोण ते स्पर्धेक आज कोण तेंचे लिस्ट सुद्दां तेंचे कोणा कडेन आसतलें, कोण कितें करता हें खबरच ना. हांव सुद्दां म्हणजे हांव आतां इतके वर्सां नाटकान काम करतां, जाल्यार आज कला अकादमीच्या अधिकाऱ्या कडेन गेलो काय हो कोण अशें म्हटलेलें आसा. म्हणजे म्हणजे मागीर ताका दुसरो कोण तरी सांगता ज्ञानेश मोगन नाटकान केन्ना आसता. तर ही परिस्थिती आसा. ली आमचे कडेन आतां इतकी नाटकां आली, रिपर्टरी कंपनीची, मागीर कॉलेज, कॉस्ट्युम्स इतके आसा, तेजें एक्झिबिशन करा. ते जर तुम्ही कॉस्ट्यूम पळयले जाल्यार ते अशे गाठोड्यान बांदलेले उडयल्ले आसता. हे ढासळपाची सुरवात म्हणून हांव म्हणटा खूब पयलीं जाल्ली आसा की बिल्डींग आतां दिसली आमकां, पण हे सगळे थंयचे लायटी म्हणजे किंवा थंयचे प्लॅटफॉर्म्स हे ते आमकां जेन्ना हांव थिएटर फॅकल्टीचो भुरगो, हांव थंयचे पास आउट जाला आणि हांव शाळेंत शिकयतना टिचर आसतना थंय शिकलो आणि मागीर टिचर BEd जावन टिचींग प्रोफेशन सोडलें, कित्याक हेतूर येतलो म्हणून. आमकां तेन्ना प्रॉमीस कितें केल्लें की तुमी ह्या थिएटर फॅकल्टीचे भुरगे केन्नाय आमचें सामान मागा आणि तुमी खंय काम करता तें करा. कितकें बरें दिसलेलें. पण हे ते विसरले. आमकां लायब्ररींतली सादी बुकां सुद्दां मागीर घेवपाक दिनाले. ही दुर्दैवी परिस्थिती न्हू. सरकारी एक बरे कला क्षेत्रांतले एका संस्थेचें सरकारीकरण कशें करून उडोवप हें ह्या राजकारण्या कडल्यान शिकचें. आणि राजकारणी म्हणून सांगलें की कलाकार वो राजकारणी जेन्ना आसता न्हू तेन्ना प्रॉब्लेम आसता. अनेक विधान बरोबर. आणि तेतूंत हें सगळें जाल्लें आसा. म्हणजे तुम्ही फाटलोय जेचे कडेन कला अकादमी आसली तोय राजकारणी कलाकारच आसलो, पण राजकारणी हो भाग तेजो सगळ्यान फुडें येयलो. मागीर आतां आमी हो प्रॉब्लेम आसा सारको. आणि दुर्दैवान म्हणजे ह्या राजकारण्यान सांगता बेस्ट चल्ला आणि तुवें म्हणजे भरपूर पयशे वाडयले तुवें म्हणजे कोणाक बक्षिसाची. अरे हें कितें हे निमित्त की म्हणजे कलेक तुम्ही स्फुरण दिवपाचें हें कितें एग्जाम्पल. एक्झॅक्टली. ना आनी कितें जाता बरें ज्ञानेश तूं बरो उलयलो, कारण तूं म्हणटा सामकें खरें की निमाणें कशें आसा की एक राजकारणी कलाकार आसूं शकता, पूण ताजें जेन्ना राजकारण वयर सुरता न्ही तेन्ना तें कला मागीर उरना. तर त्या राजकारणान तो मागीर ती संस्था कशी वायट जाता कितें कलाकार जो आसता न्ही, हे मातशें फिलॉसॉफिकल उलयता हांव, तरी कलाकार जो आसता ताका मातसो फ्रिडम चड जाय पडटा. करेक्ट. आणि तुम्ही नियम म्हण आणि रूल म्हण आणि कितें म्हण की अशें आसता की अरे आत्तां म्हाका नाटक करपाक जाय, हे जाय म्हाका, ही कदेल जाय म्हाका. तूं जर कळ्ळा एप्लिकेशन बरें आनी ताका म्हणून मी ताका सांगपाक हांव म्हणटा संस्थेच रयत आसा न्ही. 2 वर्सां पयलीं प्रत्यक्ष घडलां. म्हाका एकच प्लॅटफॉर्म जाय आसलो म्हणजे पणजेनूच वापरपाक. हांव कला अकादमींत गेलो, म्हाका थंयच्या थिएटर मॅनेजरान सांगलें तुका मेळचें ना. हांव सांगलें हांगा धरणे उरून म्हाका एक प्लॅटफॉर्म दिवंक ना तुमी, हांव भाडें दितां म्हणून जाय जाल्यार भिवन तेंच्यांनी दिलो. म्हणजे आणि हांवें हाडपाची व्हरपाची जबाबदारी. तुमी जबाबदार मनशाक कोण वळखना. बरें म्हाका एक सांग, आमचो मासूर, आमी जेन्ना नाट्य चळवळी बद्दल आतां उलयतात, आमचो वेळ सोंपत येयला, ह्या विशयी खूब गांभिर्यान चड इल्लो ताची चर्चा जावपाक जाय आनी आमी करतले चर्चा. म्हाका तुजे कडल्यान एक निमाणो स्टेटमेंट जाय. गोंयच्या कलाकारांचें उत्तरदायित्व फक्त कला अकादमी पळोवपान उरना. कला अकादमी चड बरी जातली जाल्यार तांचे कडल्यान कांय ठोस उपाय योजना जाय. एक सामाजीक चळवळीचोय तो भाग जावपाक जाय. सो ताजे खातीर निमाणें आमच्यान कितें करूं येता? म्हज्या कोतान कलाकार जे आसात, जे सिरियस कलाकार आसात म्हणया आमी, हे ज्ञानेश उदळ म्हणटालो तसो तितलोच न्ही, एक सिरियस आनी आसात लोक आसात तशे. तांणी कितें करपाक जाय की बाबा त्या लोकांनी कला अकादमी कडेन वचून एक प्रोग्राम आमी करता, तुमी कितें हेल्प दिता आमकां, जागो दिता,
पयशे चडशे लागपा ना अशें म्हाका हे दिसता. उलटें हेचे हांव मान्य ना. उलट तेंच्यांनी कलाकारांक हें करपाक जाय की हें तुमी करा, हें करा, तुमचे कडेन नवीन कितें आसा तें करा. वाय नॉट हांव ज्ञानेश अशें म्हणटा कित्याक- की हांव ज्ञानेश अशें म्हणटा की तुजे सारके मनशान जाका एक अशें नेट तूं आतां पळय पोट्टेडकीन उलयला प्रपोजल हें उदाहरण जातात मागीर हय. आणि ते मागीर नियम जातात. हांव अशें म्हणटा की तेच म्हणटा हांव. तुवें नियम सगळें करपाची गरज तुवें ना. गोंयच्या एक सगळ्या कारण तुजे कडेन एक पत्रकारितेचें एक शस्त्र आसा. गोंयच्या कांय विचारी कलाकारांक लेखकांक एकठांय हाडून कला अकादमीन तुवें एक बसका कित्याक घेवची न्ही की बाबा आमकां पयलीं हें जाताली जाय न्ही रे पयलीं. खूब ते आपयताले कितलेशे शेवटची फावटी. बसका ही जाली हीच जाली म्हणजे सगळ्या कलाकारांची की आता नवीन कला मंत्र्याचे आम्ही सत्कार करूया. ही शेवटची आणि त्याच्या नंतर आणि कायच मिटिंग जावना. दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ ऑफकोर्स होय, जांकां आपयले ते सगळे रिटायरमेंटा कडेन पाविल्ले अशें दिसता ना, म्हाका. ऑफकोर्स ना. बरे भुरगे असले आणि म्हणजे आणि म्हाका याद आसा त्या मिटिंगेक जवळ जवळ 90% सजेशनां हांवें दिल्ली Thank की you. कितें म्हणजे करू शकतात. ज्ञानेश बाब थँक्यू व्हेरी मच. प्रोफेसर आनंद मासूर तुमी हांगा वयर कांय म्हत्वाचे सजेशन केल्ले आसात. हांव तुमचे गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता आनी कार्यावळ सोंपयतना इतलेंच सांगता की ही कार्यावळ आनी हो विशय आमकां आनी फुडें घेवन वचपाचो आसा. हांवें ज्ञानेश मोगेक सांगलें तशें चळवळ ही कला अकादमीकय लागपाक जाय. कलाकारांचें कर्तव्य निमाणे कला अकादमी कशी आसतली ती फक्त बिल्डींग आनी इल्ली चकचकीत करून ताजेर आनीक 40 कोटी खर्च करून कला अकादमी उरतली अशें न्ही. ह्या अकादमीन प्राण घालपाचें काम राजकारणी करचे नात आनी खंयचेच सरकार करचे नात. कारण तुवें म्हणलें तशें कलाकारांक इल्लें चड स्वातंत्र्य लागता, चड मेकळीक लागता आनी ते मेकळीक खंयचें सरकार दिवपाचें ना. हें सरकार तर दिवचेंच ना. अशे फाटभुंयेचेर आमी एकठांय जावन लोकांनी एकठांय जावन कला अकादमी कशी आसची हें सांगपाची आतां वेळ आयला अशें म्हाका दिसता. आनी ही प्रक्रिया ज्ञानेश मोगे तुवें सांगपाची रोखडीच सुरू जातली अशी आस्त आमी बाळगितात. धन्यवाद. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.